सर आयज जो शिवोले मान्य हांगासर जो उजो पेटलो नेमके कितें जालें आनी केन्ना हो कॉल येयलो उज्याचो? आमकां 1:43 आमकां कॉल येयले की शिवोले उजो पेटला घराक म्हणून. सो आमी इमिजिएटली टर्न आवट केलो विथ माय क्रू. आमी हांगा पावले आनी आमी पावन पयले की हांगा मातसो उजो आसलो हेजो. ताका कितें पंटी कितें घरान पेटयल्ली तेंच्यांनी आनी त्या घरान उजो लागलो. आमी एक्सटिंग्विशर घेवन आमचे वोजरी हे घेवन मातसो ते पालयलो. तेंच्यांनी पालयल्ले उदकाचे हितून. सो आमी तांकां वोजरील घेवन उदक मातशें मारलें आनी तेजे ऑलमोस्ट कितें 50,000 तो लॉस जाला म्हणून सांगता. 50,000 सर अंदाजे ह्युमन इंजरी वगैरे अशें कितें जाल्ली आहा? तशें कांय ताका जावना. ते ऑलरेडी भायर आसले. ते उजो लागतलो ते समजून भायर सरले. ओके. घरान सरान कोण कोण रावताले तेंच्या? ते तो ओनर आनी तेजी बायल रावले. दोगूच जाण आसात. ओके. नेमके कारण हे कळोंक ना, फक्त पंटी म्हणून सांगलें. पंटी पिटयला म्हणून सांगता तो पंटी. ताचो मिस्टर सांगता की ती पंटी पिटयली. ती बायल म्हणटा आपूण पेटोवंक ना. कारण जे आतां तुमचें इतलें नुकसान जालां म्हणटात, तुमकां आनी कितें कोणाची हार्दीक मदत बीन आसता हांगासर? कोणाची मदत नाही. आतां तुमचो वॉर्ड मेंबराक तुमी कळयलेले, वॉर्ड मेंबर येयलेलो. तुमची मागणी आतां वॉर्ड मेंबरा कडेन अंदाजे कितें आहा? आतां ताणें कितें आमकां आदार करूंक जाय. 50,000 तरी आमकां दिवंक जाय. कित्याक कांय ना, सगळें उलपाक गेले, पत्र गेले, मदर गेले, ग्रांयडर गेलो, मिळून आमचो फॅन गेलो, सगळें गेलें. आनी आमकां आतां कितें आमकां दिवंक जाय. उजो पेटला मान्य, नेमकें कितें जालें? आतां म्हाका तेंचो कोणाचो कॉल येयलो की घराक उजो पेटलो म्हणून. हांव म्हापसा वयतालो. आतां येयलो पळोवन गेल्यार पळोवन येयला कितें घरान कितें पंटी कितें पेटलेली आनी ते पंटे पासून कितें भितर तो फॅन आनी फॅन तेंच्यो दुसऱ्यो सुटकेशी आनी कितें जळलेलें आहा. कितल्यांक पेटलो हो उजो? आतां जातलें 15-1 मिनटां तरी जातलें. म्हाका कॉल येयला. 15 मिनटां. आतां फायर ब्रिगेड कितें नुकसान फायर अंदाजे? ब्रिगेडीक आतां मारला फोन. काय करता? फायर ब्रिगेड येवपाचें हें दिसता कित्याक 20,000 लॉस कहो दिसता. 20,000 नुकसान जालें.